पावर नाल्यार देशाची इंडस्ट्री देशाचे सगळे काही एबंडंट पावर नासत जाय तितली नासत तर ते आमी करूंक शकची ना आनी म्हणून हाजेर आमी सगळ्यांनी सामंजस्यान विचार करूंक जाय विचार करपाची गरज आसा हां खंय तरी इकॉलॉजी हे ते सगळे पर्यावरण हे सगळे हे कोणा खातीर शेवटी मनशाचो विकास हे प्रामुख्यान पयलें ध्येय आसा पर्यावरण हे कितें जर आतां फॉरेस्टा फॉर एग्जाम्पल झाडां जुनी झाडां काडपाक परमिशन दितात तातूंत एक झाड काडलें की 4 झाडां परत रोवपाचें प्रावधान तातूंत आसा पण ह्या जाग्यार जर 100 झाडां कापलीं जाल्यार 1000 झाडां लावपाची आसा हे आमी सगळे मिळून करूंक शकता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करूंक शकता आमी पब्लीक म्हणून आमी करूंक शकता पर्यावरणाची जी काही हानी जातली हातूंतल्यान ती आमी भरून काडूंक शकता असो एक जर सरसा विचार आमी केलो जाल्यार जे कितें पर्यावरणा बाबतींत जो काही उदो केलो तो करूंक जाय आमी सगळ्यांनी सांबाळूंक जाय पण ह्याच बाबतींत पर्यावरण बाकी आमी खंय तरी पर्यावरण आतां कितलीं झाडां खंय तरी कितले तरी प्रायवेट हितूंच्यान आमकां डेली तुमीच बातम्यो हाडटात की कितली इल्लिगली हे सगळे रान साफ केलें आनी कितें केलें करता पण हे सगळ्यो गोश्टी आपूण एक बऱ्याच्या तातूंतल्यान आमकां बरें कितें तरी मेळटलें आनी ते हातूंतल्यान थोडीस पर्यावरणाची हानी ही खंय तरी समाजाचें बरें करपा खातीर ह्या हातूंत जर सगळ्यांनी सहकार्य करीत जाल्यार हे जे प्रोजेक्ट तुमी म्हणला तो जावंक शकता ते आमी डेफिनेटली हांव लगेच ह्या आठवड्याक मिटींग गोवा सरकारा कडेन घेतलो आनी प्रॉब्लेम जे कितें आसा ते आयकून घेतलो हय एक्झॅक्टली म्हणजे गोंयांनी काही एनवायरमेंटलिस्ट आसात ते थंय अपोज करता अशें आयकलां मागीर कर्नाटकांत काही तरी अपोज आसा आनी पूण योग्य पद्दतीन तांकां समजून सांगून रिक्वेस्ट करून पयलीं सामोपचारान करपाचो हे आसा पळय तो प्रयत्न आमी करतले नाल्यार मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाक मदीं घालून हय 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 कर्नाटकाचें उलयता न्ही काम तें पण गोंयांनी खुबसो विरोध जाता आसा आसा तेंच म्हणलें न्ही हांवें कर्नाटक पयस उरलें पयलीं गोंयानूच एक्झॅक्टली तेंच म्हणलें गोवा आनी कर्नाटका दोनूय कडेनूय काही NGOज आसात काही आसात ते करतात आनी ताणें ह्या गोश्टी खरी समजून घेवपाची गरज आसा